सध्या आमी त्या जाग्यार आसा हेज्या फाटल्यान एक्चुअल IIT गोवा कॉम्प्लेक्स येवपा खातीर प्रपोजल आसा आनी ताका विरोध आसा आनी आमच्या मदीं कांय गांवचे लोक आसा आनी ताच्या मदीं प्रॉमिनंटली आसा ICARचे रिटायर्ड सायंटिस्ट विश्राम गांवकर. हाजे पयलीं आमी वेगवेगळ्या फंक्शनांनी मेळ्ळा आनी तांचे हेजेर रिसर्च खूब आसा शेतां भाटांचेर. सो ह्या पठारा बद्दल पयलीं सांगा. हो पठार जो आसा हो 63/2 म्हणून हो सर्वे नंबर. हो सगळो सर्वे नंबर मेळून हो सादारण 19,63,000 स्क्वेअर मिटर आसा. तेज्या मदीं थोडेशे टेनंट आसा सादारण म्हणजे 38 लोक जे आसा ते आमचे ST समाजाचे ते टेनंट म्हणून लागलेले आसा. तेजे भरपूर कल्टिवेशन आसा. प्लस 46 लोक जे आसा ते टेनन्सी म्हणून 1995 लागल्या. म्हणजे ऑर्डर दिली तांकां मामलेदारान, पूण मागीर ते फुडें केस चलयली ना कारण कोमुनदाद जी आसा ती फुडें कोर्टान व्हेले. ते मागीर गरीब लोक आसल्या कारणान ते मागीर थंय स्टॉप जाले. तरी पूण 46 मदीं 6 लोकांनी ती केस अजूनय चालू आसा. तुम्ही पळयतात GNH.